सोमारा राती कालांगूटच्या पोरबावाडो वाठारात आमदार मायकल लोबो कार्यालया लागसार अचकीत एका धांवत्या टॅक्सी बशीचेर जांबळाच्या झाडाचो फानो पडलो। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळाचेर वचून झाड काडले। गाडयेंत कोण प्रवाशी नाशिल्ल्यान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, पूण झाड पडिल्ल्यान बशीचें मात्र बरेंच लुकसाण जालें। तशेंच येरादारेची कोंडी लेगीत जाली। आमकां 7:30 येयलो 19:30 आमकां येयलो कितें गाडयेचेर झाड पडला नियर मायकल लोबो ऑफिस त्या सायडीन आमी येयले रोखडेच येयले पळय जाल्यार झाड खांदो मडान पडलेलो आसा आनी आमकां मातसो लेट जालो की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचे कडेन एप्रोच जावंक ना। आमकां लायन लायव आसा आनी कितें ती कळना जाली, ताका लागून आमी एक 10-15 मिनटां काडली थंयसर मागीर आमकां तेंच्यांनी मनीस धाडलो तेन्ना आमी कळ्ळें की लायन ऑफ आहा म्हणून तेन्ना आमी कटींग स्टार्ट केलें आनी केलें आमचें काम क्लियर। 7:30 म्हणजे आमकां लायटीचोच प्रॉब्लेम आहलो, लायव आसा काय ना नाजाल्यार व्हडली डिफिकल्टी ना, फक्त ट्रॅफिक मातशें कंट्रोल जावंक जाय, तर लोक येता वयता। लुकसाण एप्रॉक्सिमेटली 20 ते 25 हजार जावंक शकता।